की म्हाका जर आतां हांव म्हणटा मिनिस्टर रिजायन जाला फाल्यां जर ते मनशान जे हांव आतां फाल्यां कितें घालता पळय फुडें वयतलो पळय लेट देम प्रूव दॅट इट इज देर आय विल रिजायन एज MLA ऑल्सो आय फॉरगेट पॉलिटिक्स आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट आय डोंट हांव तसलो एक सांगतलो दुसरो करतलो असलो मनीस हांव न्ही हांवें म्हाज्या लोकांक एक्चुली हांव इंडॅप्टेड आसा हांव त्या मतदारसंघाचोच न्ही आतां म्हणटा त्या मतदारसंघाच्या वांगडा आसा पूण जेन्ना पयलो निवडून येयलो म्हाका लोकांनी म्हजो स्वताचो वोट नाशिल्लो हांव म्हाका सांगपाक कितें आसा आय नेवर इंटेंडेड टू बी इन पॉलिटिक्स मनोहर पर्रीकर तेजें काम पयलें म्हाका इंट्रस्ट जालो आनी हांवें ताका अप्रोच जातरी मनोहर पर्रीकरान म्हाका टिकेट दिली म्हजो वोट देखून स्वता पयलें इलेक्शन हांवें मारूंक ना हांवें म्हजें पयलें इलेक्शन देखून मारूंक ना पूण इट वॉज आउट ऑफ इंट्रस्ट फॉर मनोहर पर्रीकर भारतीय जनता पार्टी तेजें सरकार द वे यूज टू वर्क फॉर पीपल ऑफ गोवा वीच मेड मी गो इन टू पॉलिटिक्स आनी मागीर म्हणटा आतां हांव स्थानीक जाल्लो आसा पूण म्हाजे कडेन लोक हांवें लोकांक सांगूं ना हांवें मागीर आज सकाळीं हांव काल दिल्ली आशिल्लो सकाळीं येयलो फर्स्ट थिंग आय गिव माय रेजिग्नेशन आनी मागीर सेकेंड थिंग हांव गेलो आनी म्हजे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आनी म्हजे कार्यकर्ते प्रेस घेताले हांव तांकां डायरेक्ट सरप्रायज दिवपाक गेलो आनी तांकां सांगलें की अशें अशें जालें पार्टी जेन्ना मागता म्हणजे बेजार जाले खुबशे कार्यकर्ते पूण हांवें तांकां सांगलें पळय बेजार जावन कांयच ना म्हज्या नशिबान कितें आसा तें फुडें कितें आसा तें आसतलें पूण हांव आमदार तुमचो आसा आनी आमदार जो आसा म्हाका आतां इतलें म्हाका आमदार जावन म्हाजी तुमची सगळीं कामां मतदारसंघाची कामां जी लोकांची कामां आसा इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी पार्टी इज दॅट हांवें पार्टी कांय सोडूं ना वाय म्हजी कामां जावची ना सो लोक बेजार जाले की म्हाका तांकां सांगनासतना रेजिग्नेशन दिलें पूण एज पार्टी इज एबाव एवरीथींग हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी मागीर लोकांक सांगलें आनी लोकांक समजयलां आनी फाल्यां जर लोकांनी तेंय सांगलां की तुमकां दिसता की फाल्यां म्हजी कामां जायना वा तुमची कामां जायना आनी जाय तेन्ना तुमकां उलो मारतलो म्हणून सांगलां आनी तेन्ना लोक येतले पयलीं स्वता ती एलिगेशनां म्हजेरूय केलें काल वॉटरमॅन खडकाचे की हांवें पयशे घेवन जॉब दिले म्हणून म्हाका म्हाजें खबर आहा जे पर्यंत एलिगेशनां प्रूव जायना एलिगेशन्स कॅनॉट बी परमनंट सो जरी तरी ते कोण एलिगेशन कोणें तरी केलां आनी तो पुर्तुगेज सिटीजन जाता आनी कितें जाता लेट देम प्रूव एंड देन ऑटोमॅटिकली शी नॅशनल इंट्रस्ट इज फर्स्ट नेशन इज फर्स्ट आनी इफ देर इज अ नॅशनलिटी वीच इज चॅलेंज दॅट पार्टी वील टेक इट्स ओन डिसिजन पूण एज फार एज एलिगेशन्स एंड रियलिटी जशें म्हजें काल एलिगेशन केल्लें की अशें अशें केलां आय एम व्हेरी क्लियर आनी तशें कोण करता पळय तेजें एलिगेशन ही हॅज टू कम आउट व्हेरी क्लियर हे जे कोण सांगता पळय निलेश काब्राल हो सडतोडीत उलोवपी म्हाका काणो काय हालोवपाचें ना म्हजें सांगपाचें कितें आहा वेन आय एम व्हेरी क्लियर आनी हांवें ह्यो गोश्टी करूं ना कोणें केला पळय म्हाजे कडेन येवचो डायरेक्ट दे आर आतां पूण मंत्री ना हांव सांगलें न्ही तुमचे हुजीर मंत्री ना न्ही हांवें रिजायन दिला ऑलरेडी आतां आमदार आहा हांव आमदाराचें रिजायन जावन सांगलें मरे म्हाजें एलिगेशन केल्लें जाल्यार आनी कितें जाय तुमकां सो म्हजें एलिगेशन करप सोंपें पूण तें कोणें करून म्हाका बाबा हो हें केलां म्हण सांगचें मरे आय एम रेडी सो म्हाका भंय ना न्ही कसलोच हांव कितें असो दिसता तुका आय एम व्हेरी डिटर्मंड म्हाका काम करूंक शकता लास्ट टायम जेन्ना गव्हर्मेंट म्हाका मंत्री केल्लो म्हजे सारके 2 टायम आमदार आशिल्ले आय वॉज लकी दॅट आय वॉज मेड मिनिस्टर बाय मिस्टर मनोहर पर्रीकर आय एम ऑलवेज इंडॅप्टेड टू हिम आय विल ऑलवेज बी इंडॅप्टेड टू हिम ही इज माय रोल मॉडेल nobody can change it in politics as long as I am there he is going to be my role model not that Pramod Sawant cannot be my role model because we are together so we have to see role model who are above म्हणजे पहिले कोण सिनियर आशिल्ले आता he is always be आता कोण आमदार जाता they can make Pramod Sawant as a role model but I am always said Manohar Parrikar is my role model is because I have learned lot of things from him